नमस्कार। आयज आदरणीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे प्रमोदजी सावंत हांचो वाडदिवस आनी त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान रोहन गांवस हांचे वतीन म्हणजे आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले, केपेचे आसतले, सांगेवेले आसतले, कुलकर्णावेले आसतले, इतर ठिकाणाचे आसतले, सगळ्यांनी एकत्रितपणे रोहन गांवस देसाय हांच्या फुडाकारान जो विष्णू याग अनुष्ठान आयज केल्लें आसा, सक्सेसफुली जाल्लें आसा आनी आयज आमी प्रार्थनाय जाल्ली आसा। प्रार्थना अशी की आमचे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांकां प्रदीर्घ अशें निरोगी आरोग्य आयुश्य मेळोवन गोंयची जनतेची सेवा करपाची आनीक जे बरें सुशासन बरें प्रशासन गोंय राज्याक दिवपाचें आनी तांकां यश कीर्ती प्राप्त जावपाक जाय, तांकां बरी बुद्धी सिद्धी विद्या शक्ती भक्ती ह्या संपूर्ण जनतेची सेवा करपा खातीर मेळची आनी तांच्या हातांतल्यान उत्तरोत्तर अशी बरे भरीवशें कार्य जावन गोंय राज्य प्रथम क्रमांकाचेर वचचें, तसोच देशांत भितर तांचो नावलौकीक जावचो आनी ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान अशी अनुश्ठानां इतर भागांनी जाल्ली आसात आनीक सगळ्यांचो आशिर्वाद गोंयच्या जनतेकूय मेळचो आनीक हे जे येजमान आसात रोहन गांवस देसाय आनी हांचेय बरे तरेन लोकांच्या सेवा करपा खातीर तांकांय एक मान प्राप्त जावचो अशी एक ईश्वरचरणी प्रार्थना आसा। प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली ते गोंयची दोनूय सीट नॉर्थ आनी सावथ श्रीपाद भाव तशेंच पल्लवी डेंपो ही दोनूय सक्सेसफूल आमकां जावपाक जाय आनी 100% निकाल हो भारतीय जनता पार्टी तर्फे आमी केंद्राक दिवपाक जाय म्हणून हे अनुष्ठान आनी तांच्या वाडदिवसाचें अनुष्ठान आसा। हे सगळे कार्यकर्त्यांनी साजरे केले म्हणून कार्यकर्त्यांचे खूब खूब मनाखांतल्यान देव बरें।